टू Maccabeo 5 जुदेव धर्माचें जैत पिडापीड दितल्याचें मरण आनी मंदिराची शुद्धी जुडास मकाबियोसाचो विरोध चॅप्टर 8 मकाबियोस म्हणलोलो जुडास आनी ताचे सांगाती गुप्त्या आनी कोणाक कळ्ळो नासतना गांवांनी भितर सरले आनी आपल्या कुलांतल्या मनशांक एकठांय केले आनी जे जुदेव भावार्थांत विस्वासी आसात तांची नांवां बरयलीं. हे तरेन तांणी 6,000 लोक एकठांय केलो. ज्या लोकांक सगळ्या वाटांनी व्हडले भोगल्यात तांचेर सर्वेस्परान आपली नदर दवरची. अधर्मीक मनशांनी बश्टायलोल्या मंदिराची काकूट करची. बसून जायत आसलोल्या आनी बेगीनूच जमनीर पडत आसलोल्या शाराचेर काकूट करची. दोगडावणेक सांपडून आरडटल्या रोगताचो उलो आयकूंचो आनी अनितीन केल्ल्या भुरग्यांची हत्या, ताच्या नांवाची केलोली निंदा आनी ताच्या नांवा आड केल्ल्या द्वेसाचो उगडास धर म्हूण तांणी देवा कडेन विनंती केली. आनी शेवटी जुडासान आपली फौज मांडावलीर घातली. आतां विदेशी लोकांक तांचे आड उबें रावूंक सोंपें न्हय आसलें, कित्याक देवाचो राग जो इस्रायेलकारांचेर आसलो तो आतां न्हिवलोलो. ताची काकूट तांचेर देंवलोली. तांकां सांगनासतना तो आयलो आनी शाराक आनी गांवांक उजो लायलो. ताणें म्हत्वाचे जागे जिखून घेतले आनी कांय दुस्मानांक धांवडावन घातले. हे तरेन रातच्या वेळार हळो करूंक ताका सोंपें जातालें. ताच्या काळजीदारपणाची किर्ती सगळ्याक शिंपडली. निकानोर आनी गोर्जियास हाची मोहीम. जेरुजाल्याच्या राज्यपालाक फिलिपाक जुडासाच्या जैतांची खबर मेळ्ळी. इल्लें करून तो जैतां मेळयता म्हूण ताका समजलें. तर ताणें सिरियेच्या राज्यपालाक तोलेमी हाका एक चीट बरोवन राजकी बारीकसाणे खातीर ताची मजत मागली. तोलेमीन सुडसुडीत पात्रोकुलुसाच्या पुताक निकानोराक आपोवन धाडलें. निकानोराक राजाचे इश्ट म्हणून कोण आसात. तांचे कडेन लागशिल्ले संबंद आसले आनी सोबार राष्ट्रांतल्या 20,000 अदीक सैनिकांची फौज धाडली. हे फौजेचो हेतू म्हणल्यार जुडेवांचें आख्खें कुळ काबार करूंक आसलो. तांचे शिवाय तोलेमीन सगळ्या लस्करांचो अनुभव आसलेल्या जॉर्जियासाक तांचे बरोबर धाडलोलो. राजा अंतियोकसान रोमकारांक रीण कशें 2,000 तालेंत दिलें. जुदेव लोक झुजा कैदी कशे ताच्या ताब्यांत पडटच तांकां गुलाम कशे विकून तें रीण फारीक करूंक निकानोरान येवजण केल्ली. तर ताणें पयलींच दर्या देगेर आसलेल्या शारांनी निरोप पाठयले सांगून की आपूण रुपयाच्या 1 तालेंताक 90 गुलाम दिवपाची भास ताणें दिली. पूण सर्वेस्पर देवाची नीत आपणाक तयार करून दवरलेली आसली म्हूण तो नकलो आसलो. निकानोर आपली फौज घेवन जुडेया लागसार आसलो म्हूण ताच्या मनशांनी जुडासाक खबर दिली. तर ताणें आपल्या सांगात्यांक कळयलें. कोण भिवकुरे आसलोले आनी देवाचे नितीचेर विस्वास दवरिनासले ते पळून गेले. पूण दुसऱ्यांनी आपले कडेन कितें आसलें तें विकलें. त्या भायर निकानोरान आपणाक केन्नाच भेटूंक नासलोल्यान विकलोलें. तांकां सोदचें म्हूण सर्वेस्पराक मागणें केलें. तांचे खातीर मोन न्हय जाल्यार तांच्या पुर्वजांशी केलोल्या करारा खातीर आनी तांचें पवित्र नांव वळखतात तांची सुटका करूंक.
मकाबेवसान आपल्या सगळ्या 6,000 मनशांक एकठांय केले आनी विदेशी लोकांचे व्हडले फौजेक पळोवन तुमी घाबरो नाकात आनी पळून वचूंक करिनाकात म्हणून तांकां उत्तेजन दिलें. त्या बदल आमी काळजीदारपणान तांकां फुडो करचो म्हूण जुडासान आपल्या मनशांक सांगलें. विदेशी लोकांन आमच्या लोकां थंय केल्ले जुलूम, आमचें मंदीर बश्टायल्लें तें तांचें विटेचें कर्तूब आनी आतां आमच्या पुर्वजांच्यो पारंपारीक चाली नपयत करूंक जेरुसल्याक कश्टांनी वळवळायता तें आमी विसरूंक फावना म्हूण जुडासान तांकां उगडास केलो. ते आपले शक्तीचेर आनी आपल्या हातयारांचेर पातयेवन फुडें सरतात. जुडासान तांकां सांगलें, पूण आमी आमचो विस्वास सर्वेस्परा देवाचेर धरला, जाका पदवी आसा न्हयच हे फौजेक नाटक करूंक, पूण ताका जाय जाल्यार आख्खो संवसार ताच्यान फकत आपली तकली हालोवन नाटक करूंक जाता. उपरांत जुडासान तांच्या पुर्वजांक कसल्या कसल्या वाटांनी सर्वेस्परान आपलो आदार दिलो तो तांकां उगडास केलो. सेन्नाकेरीब हाच्या काळार 185,000 दुस्मानांचो ताणें नाश केलो आनी बाबिलोन हांगा गालासियेकारां बरोबर 4,000 मासेदोनियंत आसले. त्या झुजांत फकत 8,000 मनशांनी वांटो घेतलो. मासेदोनियंतल्या लोकांचेर बरोच दुबाव हाडतोच त्या 8,000 लोकांक सर्गींच्या देवाची मजत मेळ्ळी आनी तांणी 130,000 लोकांक जिवेशी मारले आनी बरीच लूट मारून गेले. जुडासाच्या उतरांनी ताच्या मनशांक उत्तेजन मेळ्ळें. आपल्या धर्म आनी आपल्या देशा पासत आमी मरूंक तयार आसूंक जाय म्हूण तांच्या मनांत घातलें. त्या उपरांत ताणें आपली फौज 4 विभागांनी वांटून घातली. आपूण आनी ताचे भाव सिमाव, जुझे आनी जोनाथन एकेका वांट्याचे मुखेली कशे रावले. दर एकाच्या अधिकारा खाल 1500 मनीस आसले. एलियाजाराक पवित्र पुस्तक व्हडल्यान वाचूंक सांगलें आनी तें वाचून सोंपतच ताणें व्हडल्यान सैनिकी आवाजान म्हणलें, देव आमकां मजत करतलो आनी खास आपूण आपल्या जोम्याक घेवन निकानोराक फुडो करूंक फुडें सरलो. सर्वेस्पर देव तांचे वाटेन झुजलो. दुस्मानांचे 9,000 झुजारी मरून गेले आनी कितलेच जण जखमी जाले. हे परी उरलेले फौजेन पळापळ काडली. अशें जातच तांकां गुलाम कशे विकते घेवन व्हरूंक जंय जायते जण आयलोले. तांचे दुडू काडून घेतले. उपरांत ते बरेच पयस पासून फौजेचे फाटीक लागले. तांकां परत येवंक वेळ मेळटा तितलो वेळ पर्यंत, कित्याक आतां शेनवाराचो दीस सुरू जावपाचो वेळ जाल्लो, कित्याक तो शेनवाराचो आदलो दीस आसलो आनी ताका लागून तांणी तांची पाट धरली ना. तांणी दुस्मानांची हातयारां आनी मेल्ल्यांचें कितें आसलें तें लुटल्या उपरांत देवाची वाखाणणी करून तांणी शेनवाराचो दीस मनयलो. धोनयाक तांणी आर्गां दिलीं, कित्याक ताणें त्या दिसा तांची राखण केल्ली आनी तांकां सुरक्षीत परत तांच्या बिराडार हाडलेले. आनी हे परी सर्वेस्परान आपले काकुतीची पयली खुणां तांकां त्या दिसा दाखयल्ली. शेनवाराचो दीस सोंपल्या उपरांत तांणी जें कितें लुटून हाडलेलें तें तांणी जांकां दुस्मानांच्या हातांनी दुमाले भोगचे पडलेले तांकां दिलें. तशेंच विधवांक आनी अनाथांक दिलें. उरलेलें तांणी आपआपल्या कुटुंबा भितर वांटून घेतलें. ताच्या उपरांत ते सगळे मागण्यांक एकठांय जाले. काकुत्सार देवान आपल्या सेवकां विशीं आपली काकूट दाखयली देखून ताका आर्गां ओंपलीं. तिमोथेउस आनी बाकिदेस हारोवतात.
ताच्या उपरांत तिमोथियस आनी बाकिदेस हांच्या फौजां कडेन झुजले आनी 20,000 वयर तांच्या सैनिकांचो जीव काडलो. तांणी बरेच उंचायेन कोटां आपल्या ताब्यांत केलीं आनी भरपूर लूट एकठांय करून हाडली. उपरांत ती लूट तांणी आपले भितर आनी विधवांक, अनाथांक आनी उतार पिरायेच्यांक एक सारकी वांटून घेतली. बरे भाशेन तांणी दुस्मानांची सगळीं हातयारां जमा केलीं आनी एका सुगूर जाग्यार दवरलीं आनी उरलोलें तांणी जेरुसलेमाक व्हेलें. तिमोथियसाच्या फौजेच्या फुडाऱ्याक तांणी जिवेशी मारलो. तो एकदम क्रूर आसलो आनी ताणें जुदेवांक जायतें वायट केलोलें. आपल्या जैताची खुशालकाय ते पुर्वजांच्या शारांत मनयता. ज्या मनशांनी मंदिराच्या दारवट्यांक उजो घातलोलो तांकां तांणी जिवेच उलपावन मारले. मेल्ल्या मदें कालिस्थेनेस आसलो. तो एका धाकट्या घरांत लिपून रावलोलो. ताकाय ताच्या वायट कर्तुबांक फावो आसलें तें फारीकपण मेळ्ळें. निकानोर पळून वेता आनी ताची गोवायकी. हे पोरी तो मूर्ख निकानोर जुदेवांक विकते घेवंक म्हणून 1,000 वेपाऱ्यांक हाडलोले. तो मनीस देवाचे मोजतीन त्याच मनशाच्या हातांतल्यान हारोवलो. ज्या मनशाक ताणें सारके उन्नाक लेखलोले ताणें आपली लखलखीत झुजाची आंगवस्त्रां काडून उडयलीं आनी एका पळून वचपी गुलामा परी एकलो एकसुरो अंतियोकेंत गेलो. होच तो मनीस जाणें रोमकारांचें रीण काडलोलें आनी तांचें फारीकपण तो जेरुसलेमांतल्या लोकांक गुलाम कशे विकून करूंक येवजितालो. कित्याक जुडेवांनी आपणाचें जैत व्हरूंक जावचेंच ना म्हणून तो चिंतालो. पूण देव एक बलिश्ट राखणदार कसो फुडें सरलो आनी तांची राखण केली. कित्याक ताणें दिलोले उपदेश तांणी विस्वाशीपणान सांबाळले. देवाचें उतर हें